आमच्या भुरग्यां खातीर जो टॉयलेट बांदून दिल्लो आसा तेजें उद्घाटन करपाक आमचे मयेचे लाडके आमचे आमदार श्री प्रवीण शेट तशेंच म्हटल्यार ऑलरेडी आमची जी कंडिशन कितें आसली ते आमच्या टिचरीन आनी आमच्या चेअरमॅनान तुमकां सांगलेलेच आसा. तरी पूण तुमी जे सांगलेल्या टायमार तुमी आमकां जो टॉयलेट बांदून दिला त्या बद्दल आनी आमच्या सगळ्यांच्या भुरग्यांच्या तोंडाचेर तुमी जे हांसरो हाडल्यात त्या बद्दल हांव तुमचे मनापासून आभार मानता. आयज ह्या वर्सा 31वें वर्स आसा हे रोटरी क्लब बिचोलेंचे. आमी म्हाका दिसता प्रत्येक वर्सान म्हटलें की आमी 13 एप्रिलाक हांगासर येयल्ले. तर 13 एप्रिलाक तुमकां सांगलेलें की आमी 2 म्हयन्यान हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करता म्हणून, आनी आमी ते डिलिव्हर केले 2 म्हयन्यान कंप्लीट करपाचें काम. सो रोटरी क्लब बिचोलेन जर एक काम हातीन घेतलें आनी तें आमचे BODन जर पास जालें जाल्यार आमी विदीन दॅट टायम जे प्रॉमीस केला ते आमी डिलिव्हर करता. आतां रोटरी क्लब बिचोलीम आसा हे सगळ्या एरियेन काम करता. आमचे मेन फोकस एरिया जे म्हाजे व्हेरी क्लोज टू हार्ट आसा, एक म्हणजे वॉटर एंड सॅनिटेशन आनी दुसरें बेजीक एड्युकेशन एंड लिटरसी. हे दोन्ही पयशात जाल्यार एक खंय तरी एकीकडे येयल्ल्या म्हणजे एकीकडे येता जेन्ना तुमी स्कुलाचे करता तेन्ना. ह्या वर्सा हो आतां हो 3रो टॉयलेट ब्लॉक आमी इनॉग्रेट करता. ऑलमोस्ट आनी एक इनॉग्रेट जावपाचो आहा, चवथो 5वो टॉयलेट ब्लॉक इनॉग्रेट करता. आनी एक टॉयलेट ब्लॉक इनॉग्रेशन जावपाचो आसा, फाल्यांच आसा तो माटणे. आनी एड्युकेशना बद्दल म्हटल्यार एड्युकेशन म्हाजे पर्सनल व्यू आसा की जे पर्यंत गांवांनी एड्युकेशन इम्प्रूव जावचें ना ते पर्यंत इंडियेची डेव्हलपमेंट तितले स्पिडीन जावची ना. म्हाका दिसता हे डेव्हलपमेंट गांवांत चड जाय. जबाबदारी वळखून आमकां काम करपाक जाय. आमकां कोणी कितें दिलें आमी थँक्यू म्हणटा आनी विसरता. पूण आयज हांव भुरग्यांक सांगूंक सोदतां जे प्रोजेक्ट तेंच्यांनी कंप्लीट करून दिल्लो आसा ह्या प्रोजेक्टाची पूर्ण देखभाल तुमच्या कडसून जावपाक जाय. आपूण आपली जी वस्तू आसा ती जशी सांबाळटा तशीच वस्तू किंवा तसोच हो प्रोजेक्ट तुमच्या हातीसून पूर्णतः साफ सुद्रा आसपाक जाय आनी तेजे मेंटेनन्स सुद्दां तुमी स्वता करपाक जाय. मॅनेजमेंटान कदाचित ह्या कामा खातीर मनीस दवरलेलो आसतलो खरो, पण ना, ही तुमची प्रत्येकाची जबाबदारी आसतली. ही जबाबदारी तुम्ही व्यवस्थित रित्या पार पाडटले अशें जेन्ना तुमी करतले तेन्नाच तांकां खरो थँक्स म्हणून आमी मानतले. हे शब्द तुमी आयकून घेवचे, अंमलान हाडचे आनी ज्यो फुडल्यो ज्यो गोश्टी आसतल्यो आमकां ह्या स्कुलाक लागून जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपाक लागून तुमी जर आमकां संद दिली जाल्यार ताचो आमी पुरेपूर उपयोग ह्या भुरग्यांच्या विकासा खातीर वापरतले.